ऐकू येता न्हू? Yes. ओके, I'll start. मोगाला बाप्पा, आम्ही तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा पासत आनीक एक पावट तुवें आमकां एक एकल्याक नांवान हांगा एकठांय केल्यात. दर दिसा तूं आमच्या लागीं उलयता एक एक भावा आनी भयणी वरवीं. तुजी शिकवण आमकां दिताय. तूं आमच्या सांगाता सदांच आसाय. तूं आमचो चड मोग करताय. पवित्र आत्म्या, आमकां शिकय देवाचें उतर आमच्या भावा विन्संटा वरवीं. ही शिकवण सोंपी करूंक दर एका भयणी भावाच्या काळजांत दवरूंक हें आमी मागता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. 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 Thank you, Felix. Go, Baba. Anifa, she's here. Olesia. You there, Anifa? Okay, Olesia, go ahead, Baba. कोरोना व्हायरसाक नाकातले शिराकतले मागणे आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू दोनिया तुवें म्हणलाय आमच्या त्या दोंगराक सांगू येता उठ आनी दोरयान पड जेजूच्या नांवान हांव कोरोना व्हायरसाक शिराकता त्या जोराक त्या खोकलेक शिराकता सगळ्या लक्षणाक शिराकता आनी जे भाशेन जेजू तुवें त्या अंजिराच्या झाडाक शिरापले आनी ते मरून गेले तेच भाशेन भावातान जचे हांव जेजूच्या नांवान शिराकता हे देंवचाराचें काम आतांच मरून वेता आनी जेजूच्या नांवान आनी ह्या कुडींतले भायर घालता वच आनी दोरयान पड जो देवान तुका रचला आनी तूं केन्नाच परत म्हज्या जिवितांत येवचो ना हांव दुबाव दवरिनासतना पूण काळजांत तावन सोद मानता की जें कितें हांव उलयलां तें खऱ्यांनीच म्हज्या जिवितांत घडोवन येता तें घडोवन आयलें आनी हांव उलयलां तें म्हाका मेळ्ळें तर ही जावन आसा म्हज्या देवाची उकाणी जेजूच्या नांवान हो व्हायरस ही लक्षणां कुणा ही पिडा मुळासावन मरून गेली आनी म्हजी आख्खी कूड दर एक सांदो एकदम बरे तरेन वावर करता जेजूच्या जिविता वरवीं म्हजी आख्खीच कूड नवी जाली आसा आनी म्हाका लांब बरें भलायकेचें माखलेलें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत फावो जालां मरणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना मरणा तुका हांव नाकारतां शिरापतां जेजूच्या नांवान आनी पुर्णपेकोणी हांव मानून घेता आनी स्विकारतां जेजूच्या नांवान आमेन आमेन आनी आमेन Amen. 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 Okay, Anifa is not there. Okay, brother, over to you. Today, no recap because last time it was testimonies, no? Testimonies, yes. Yeah. Okay. Kathy, you're doing the reading. Okay, Baba, scriptures. Yes, sister. बरें. Baba, mashe share kotta mare Baba. Yes. हांव कोत्ता ते कोत्ता. Okay. बरें, आयज आमी कितें करुया? आयज आमी आयचे शेवटतमानाचेर न्ही आमी नियाळ करुया. कित्याक ह्या दिसांनी आमी शिकताले हांव कितें? कोणाक याद आहा अजुनूय? कोणाच्या मनान आहा आमी कितें शिकताले हांव तें? जाकोबाचो 22 वोड 22 कितें म्हणटा? 22. आमी उतर आयकूनच आमी चलोंक न्हय पूण तें आमी पाडूंक जाय. वय आमी पाडूंक जाय तें एक्झॅक्टली. म्हणटोच 22वी वोड कितें म्हणटा? वाचूया सिस्टर, आमी वाचूया. Okay, Kathy, what's by? देवाचें
उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. म्हणटच जाकोब कितें बरयता, देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता, जे हांवें तुमकां कालच्या बुधवारा दीस म्हणटालो हांव, आमी जेन्ना एकामेकाक मेळपाक येता बुधवाराच्या बुधवारा, कितें आसूंक जाय आमकां सांगूंक दुसऱ्यांक, वय आमी आयकता देवाचें उतर, शिकोवन मेळता तुमी देवाचें उतर आयकतात, पूण हे जे देवाचें उतर परगट करूंक जाय, तें कोणाचें काम? मोजें फकत प्रिचराचें काम तें? ना, मोजें सगळ्यांचें. आमचें एक एकल्याचें काम जावन आसा, कितें? देवाचें उतर परगट करपाक, वय की ना? होय. आतां आमी सगळींच देवाचें उतर परगट करीत जाल्यार कोण आयकतलो? आतां आमी सगळीं देवाचें उतर परगट करूंक जाता जाल्यार कोत्ता जाल्यार कोण आयकतलो? सगळींच परगट करतात, आयकतलो कोण? केन्नाच चिंतोंक ना. आमी असले मनीस जे आमी प्रिचर आहात म्हणटात ते, आमी फकत कितें करता, आमी उलयता, कोण तरी आहा तुमी आयकोपाक आमकां, पूण देवान आमकां सांगलां की आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर परगट करूंक जाय, वय की ना? म्हणटच जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा की आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर परगट करूंक जाय, हाचो अर्थ कितें? पळयात 22वी वड, जाकोबाचो पयलो 22वी वड कितें म्हणटा? देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. आयकात भाव भयणीनो, आयकात बरी भाशेन. जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी मेळटा, आमी फकत आयकना, पूण आमी तें उतर पाळटा. तेन्ना कितें येतलें? जेन्ना आमी पाळूंक वेतले तें उतर, परिक्षा येतली, टेस्ट येतलो, वय की ना? टेस्ट कोणाक येता? परिक्षा कोणाक येता? फकत ज्या लोकांनी कितें करतात ती देवाचें उतर पाळटात. व्हेरी गुड. जी कोण देवाचें उतर पाळटात तांकांच परिक्षा येतात, दुसऱ्यांक परिक्षा येना. कित्याक दुसरो लोक फकत देवाचें उतर आयकता. व्हेरी गुड. आतां आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी फकत देवाचें उतर आयकता ओ खरेंच आमी देवाचें उतर पाळटा? आयकूंक जाय आनी आयकूनय पाळूंक जाय, दोनूय करूंक जाय. दोनूय. आमी आयकूंक जाय, कित्याक पाळूंक जाय जाल्यार ते पयलें आयकूंक जाय, तेच्या उतराची सोजमणी, वय की ना? उतराची सोजमणी मेळना जाल्यार आमचें तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमच्यान करूंक जायना, तें पाळूंक जायना. म्हणटच उतराची सोजमणी मेळोंक जाय. जेन्ना आमकां उतराची सोजमणी मेळटा तेन्नाच ती परिक्षा येतली, आनी परिक्षा येतकूच त्या देवाचें उतर आमी कोत्ता म्हणून आतां ते परिक्षा आमी पास जातले आनी तेच्या उपरांत कितें आसतलें? आमकां देवाच्या उतरा वरवीं जैत मेळटलें, वय की ना? आनी ज्या लोकांक जैत मेळटा ती आपले घोवायकी दितात, कित्याक आमकां देवान आमकां रिक्वेस्ट करूंक ना, म्हणटा तुमी मातशी तुमची घोवायकी द्या. ना, ताणें आमकां सगळ्यांक सांगलां जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा, खरेंच आमी ताजे पाटलादार म्हणून, तेन्नाच की आमकां ती परिक्षा येतली, आनी परिक्षा येतकूच त्या देवा उतरा प्रमाणे आमी चलतले आनी तेन्नाच की आमकां एक घोवायकी दिवपाक आमी फावो जातली. कित्याक घोवायकी ना जाल्यार आमचे सगळे आमचे फकत आयकोपाचें, एका कानान आयकोपाचें आनी दुसऱ्या कानान सोडपाचें, वय की ना? आनी आमी आमकांच फटयतले.
देखून आयज भाव भयणीनो हांव तुमकां आयज म्हणजे शिकोवन दिवच्या पयलीं हांव तुमकां विचारूंक सोदतां कोण तरी हा एक दोन तीन तरी कोण गोवायकी दिवपाक हा कालच्या बुधवारा दीस आमी कांयच शिकोवन दिवंक ना हांवें फकत आमी गोवायकी दिल्या हाचो अर्थ कितें की शिकोवन दिवंक ना जाल्यार कसलीच गोवायकी दिवपाचें कांय ना आहा आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी ब्रीथ करता आमकां ऑक्सिजन मेळटा फुकटचें तेन्ना आमी खरेंच आमी जाणो की ह्या जिवितांत आहा म्हणून तर जेन्ना आमी गोवायकी दिता तेन्ना आमी गोवायकी आमची दिता आमचें वडपण सांगता वा जें जेजून केलां तें सांगता आमी जेजून आमच्या ठायेन केलां पळय तें सांग. जें जेजून केलां म्हणटच हांव तुमकां सगळ्यांक विचारूंक सोदतां आमच्या ह्या सुमानान वा आमच्या जिवितांत जेजून कितें केलां वय ब्रदर केलां न्ही म्हणटच कोणाक केलां. गोवायकी दिवंक जाय कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय कोणाक दाखोवंक जाय की खरेंच हो जेजू आमचो जियो देव म्हणून आमी म्हणटा जिव्या देवाचो पूत म्हणटा आमी ताका तो जिव्या देवाचो पूत आमचे भितर जियेता आनी जियेता जाल्यार आमच्यान गोवायकी दिवंक जाता कोण तरी हा गोवायकी दिवपाक वय ब्रदर सिस्टर मारिया Yes, brother. गो हेड सिस्टर मारिया वय पयली दी brother. ताजे उपरांत बर्नार्ड मिल्सन दितलो कित्याक जाणूय भाव भयणीनो जेन्ना आमी गोवायकी दिता आमचें वडपण सांगिना आमी आमच्या जेजूचें वडपण सांगता ताणें कितें आमच्या जिवितांत केलां आनी जेन्ना लोक आमची गोवायकी आयकता तेन्ना ती जेजूचो तांचो संबंद जेजूशी गोड जाता कित्याक ती म्हणटात कितें जेजू तुवें ह्या भाव भयणांक ह्या भयणीक अशें केलां तर तुज्यान म्हाकाय करूंक जाता कित्याक तूं एकाकूच करिनाय तूं सगळ्यांकूच बरो दिव तूं मोगाळ दिव देखून जेजू ह्या वेळार जेन्ना ती गोवायकी म्हजो भाव म्हजी भयण दिता जे आतां भावान ते जोयत घेतला त्या भयणीन जोयत घेतला त्याच प्रमाणे हांवच म्हजें जिवीत सारता आनी म्हाकाय ते जोयत तूं फाव कोत्तलोय म्हणून ते जालें म्हणून हांव तुका पयलींच आर्गां आनी वांकडे दिता आनी भाव भयणीनो तुमकां आनी एक सांगता जेन्ना आमची भाव भयणां गोवायकी दितात आनी तुमी त्या वेळार खरेंच ताका आर्गां आनी वांकडे दितात जेजूक त्याच वेळार तुजी पेकोणी तुजीच मिलाक तुका फावो जाता आयकात बरे भाशेन आमची मिलाक आमी सजमता कितें आमी आयज गोंयकी आयकतल्या फाल्यां आमी उतर पाळटल्या त्याच्या उपरांत आमकां ते परीक्षा येतली आनी त्याच्या उपरांत आमकां जोयत मेळटलें पूण तुमी नकळत जेन्ना तुमी ती गोंयकी आमच्या भावाची आमच्या भयणीची वा दुसऱ्या कोणाची हांगा गोंयकी दितात तेन्ना तुमी आयकतात जेन्ना त्या उतराक त्या गोंयकीची आनी त्या उतराची सजमणी मेळटा तुमकां त्याच वेळार तुजी मिलाक तुका फावो जाता हांवें खूब पाटी आयकलां हांवेंच पळयलां जेन्ना कोणें गांवायकी दिलें त्या वेळार हांव फकत आर्गां दितालो दोळे बंद धरून आनी हांवें पळयलें की म्हाका जी पिडा आसली म्हजी पिडा पयस जाली त्याच वेळार कित्याक हांव आर्गां आनी वांकडे दिवंक लागलो देवाक ताणें ह्या भाग दिला म्हणून आनी ती पिकोणी तें एनॉयंटींग म्हजेर येवन म्हाका ती पिकोणी फावो जाली देखून भाव भयणीनो ह्या वेळार आमी चोत्राय दिवन ही आमच्या भावाची ह्या भयणीची गोंयकी आमी आयकया सिस्टर मारिया फुडें वचतो चल तूं पयली स्टार्ट कर म्हजे चेडवाक न्हू ताका भायलें सॉस बा हाडलें म्हणटून रिएक्शन जाता तेजी स्कीन तेजी दाट रेड जाता सो तेणें म्हाका लास्ट टायम सांगलें तेणें भायर जेवण हाडलें सॉस हाडलें सो ताका पांयांक स्कीन रॅश जालें मागीर तेणें म्हाका सांगलें हांवें ताका सांगलें चल आमी प्रे करुया दोगांय जाण न्हू तूं जाणाय न्हू देवाचें पवित्र जेजूसान वॉटर टर्न इंटू वायन तें जाणाय न्हू वय म्हटलें अशें हांवें ताका ग्लास ऑफ वॉटर घे म्हटलें आनी आमी तें ब्लेस केलें आनी म्हटलें जेजू हें तुजें how you turn water into wine, this is your precious blood. सिस्टर मारिया कितें जालें सिस्टर मारिया अनम्यूट Okay, now okay. या ओके चेडवाक रिएक्शन जालें भायलें सॉस बा हाडलें म्हणटूच ताका तशें जाता पयलें जातालें मागीर स्लोली बंद जालें आनी सडनली ताका आतां लास्ट विकान जालें बट तेणें म्हाका सांगलें हांवें सांगलें चल आमी प्रे करुया तूं जाणाय न्हू वॉटर जेजूसान वॉटर इंटू वायन टर्न केलें तें वय तर ताणें सांगलें ग्लास ऑफ वॉटर घे आनी आमी तें ब्लेस करुया
आणि म्हटले जॉन 6:56 म्हणटा मोजे मांस खाता आणि मोजे रगत पियेता ती मोजे सोवेन जियेता आणि हांव तांचे सोवेन जियेता. So हांवें म्हटलें जेजू दिस इज युअर प्रेशियस ब्लड नाव वीच म्हजें चेडूं पियेतलें आनी त्या हे रोगतान तुज्या प्रेशियस ब्लडान तेची बॉडी प्युरिफाय जातली. जे तेजे इन्फॉर्मिटी स्पीड ऑफ इन्फॉर्मिटी तेची बॉडीन आहा तें सगळें भायर सरोन तोरयान पडटलें. आनी तें तेका सांगलें ब्लेस केल्या उपरांत तेका सांगलें तूं पयलें तुजें स्किनींग लाय आनी तूं रेस्ट पिये म्हणून. मागीर तें पियेलें न्हू ब्रदर. नेक्स्ट डे तेची जें थिंगा रेस्ट येयल्लें तें सगळें ड्राय जालें न्हू हवळां फवळां तशें रेस्ट जावन मागीर तेचें काबार जालें आनी येवंक ना तेका. So I give all glory to the Lord, my Jesus Praise Savior. God, praise God, praise God. Praise God. म्हणटोच Our भाव भयणीनो continuation. तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी आयकलां आतां गोंय ह्या भयणीन आमच्या सिस्टर मारियान तिका आपल्या धुयेची पेकोणी मेवली. कोई मेवली कोणाक सांगूंक जाता? आमी आयकता जाल्यार कोणाक सांगूंक जाता कोई आमकां पेकोणी मेवली? तिका कोई भाव- पेकोणी मेवली? भावार्था वरवीं तिणें जेजूचें रगत आनी मांस केलें. जुवाचो 6 वड 5 आणि 6 आनी तो या जॉन चॅप्टर 6 वर्स 56. देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता ओ देवाची कोण गोंयकी दिता ते देवाचें उतर जें तें देवाच्या उतर वरवीं त्या भयणीक त्या भावाक पेकोणी मेवली तें उतर आमी आयकोंक जाय. आनी त्या उतरा वरवीं ह्याच वेळार जेन्ना आमी ते मागणी करता जेजू तुवें ह्या भयणीक आपल्या कातीचेर कितें कितें त्रास आसले ते उतर उलोवन तिका तिच्या चलयेक तिका पेकोणी मेवली. तर ह्या वेळार म्हज्या फॅमिलीन म्हज्या कुडीर ओ म्हज्या भुरग्यांक ओ म्हज्या घरकाराक म्हज्या घरकान्नी कोण तरी घरा आहा शेजाऱ्यांक ह्या वेळार हांव ही बरी खबर दिता आनी तांकां ही पेकोणी फाव करता. कित्याक तुवें ह्या भावाक केलें ह्या भयणीक केलें जाल्यार तुज्यान म्हाकाय करूंक जाता. हांव त्या उतराचेर भावार्थ दवरता आनी म्हाका ही पेकोणी मेवली म्हणून ह्याच वेळार हांव तुका हार्गां आनी वाखाणणी दिता. आयकतात तुम्ही भाव भयणीनो? होय ब्रदर. आमी सोजमोंक जाय की आमी फकत आयकोपाची आमी फकत आयकल्या जाल्यार काय फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी तें उतर सजमता आनी आमी थाराव घेता की आयज तान तें उतर आमी पाळटले म्हणून दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगतले म्हणून तेन्नाच ती मिलाक फावो जाता. तेन्नाच ती ताजो फायदो त्या उतराचो आमकां मेवता. ओके ब्रदर मिल्सन फुडें वच तूं बाबा. चल तूं आतां टेस्टिमनी दी. अनम्यूट कर. अनम्यूट केलं बाप this testimony कालची actually कालचे मला today Wednesday only actually I'm doing 12 to 4 watch in our engine room 12 to 4 watch करता. So my watch ऐकू येता? You can listen, no? वय वय आयकता बाबा आयकता. Okay. So Bob, it was just 15 minutes was left. I'm the reading gepa bota. So I just was reading gepa la kana the parameters engine room acha machinery ang gepa hoitalo. So when I just going down, no, me paya cramp pela, like that muscle pain, it was very bad, मुको ladder चढ़पा जायना ले बाब. It was very painful, like सकला वसपा काशी जापला. But कैसो को ना ते ये को ना वय रेलो reading गेले आणि हांव गेलो आणि I just 4 o'clock duty cover आली. Cabin आयलो. I just have my bath आणि I कित केलें बाप. I just first rebuke that spirit of infirmity. पायाचे already हें केलें मागणी केलें. And I just talk to my muscle that my leg is fine, you're working fine, my muscles are tissue are everything fine, सगळी बरें हा. आणि मुको चलोन आता सगळी जाता हें I confess केलें that I am completely healed by the wounds of Jesus. And I am मातशें वॉलिनीट ट्यूब आहलो. I just we are applying that. I just said Jesus, this ointment is your flesh and blood which I applying on my leg. हें म्हळें आनी बाब आनी हांव न्हिदलो. And in the morning I wake up, the pain was everything gone. मान मी ती पायांची दूख आलेली चलपा ते उक्ताले सगळे बंद झाले बाप. Today I gone in my engine room. बरे भाशेन काम करून येयलो बाप. तें दुखता पायांचे तुंटालो हें कोतालो ते सगळे बंद जालें बाप. And I was really fit for the job बाप. Thanks for the glory of the God बाप. Thank you Jesus. बाबा मिल्सन म्हाका एक सांग. तुका उतराची सोजमणी मेवच्या पयलीं
तुका उतराची सजमणी हय. मेळल्या पयलीं तूं कितें करतलो आसलोय? तुका हय. असले त्रास जाले जाल्यार तूं कितें करतलो आसलोय? बाब हेच्या पयलीं हांव उतरां नासलो तेन्ना पयलें जायत पडे some small things happened, but I never asked to that I never rebuked that spirit of infirmity. हांव तें केन्ना कोना जेजूक इतलो मागतालो, जेजू म्हाका बोर कर, ही दूख मुगे पयस कर, अशें करून हांव तें मागणी करतालो बाब. But when I came into the word like Bob, and 1 year I'm touching with you, so a lot of Brother Johnson talking, everybody's listening to your word every day. So now that my full thinking has changed, Bob, that all prayers I already and sogli born kelo, Bob, whatever I was praying and asking unnecessary things, the kitya magtalo, Bob, because that is not something, the prayers are not aligned with the word of God. So I'm just sogli born kelo, Bob. Today I'm just concentrating the Bible and the word what it says, and Bob, thanks for you also. तू सांगला about what was my this thing. मिल्सन बाबा Yeah. ऐक ऐक Yeah. म्हणटच आतां तुका Yeah. जेजून तुका पेकोणी दिवपाचे मागणी करपाची गरज ना. आतां तुजे बरी जेजू तुजे भितर जियेता आनी तुवें फकत जेजूच्या नांवान Yeah. पेकोणी तुका फावो करूंक जाय, होय की ना? Yeah. Correct, Bob. पयलीं आमी Correct, कितें correct. करताले? आमकां उतराची सोजमणी नासली. आमच्या मनाची नोळसोणी जावंक नासली. आमकां उतराची सोजमणी मेळोंक नासली. Yeah. सो आमी कितें करताले? जे आमकां शिकयलां ल्हानपणांत, तुका कितें जाय, तुका कितें पिकोवणी जाय, कितें करूंक जाय? मागणें करूंक जाय. Hey. आनी मागणें कितें करूंक जाय? मागणें जेजू, करूंक जाय. तूं आतां फकत बसलाय, बोर तुका कर. बरें म्हाका दिसता बोर की कर. म्हाका दूख आहा म्हणून, म्हाका हें आहा, त्रास आहा, तुका बरें दिसता. देखून हांव तुजे पासून मागणें करतां. तूं आतां खोशी जालाय म्हणून आतां म्हाका आतां पिकोवणी मेळटली. अशें आमचें चिंतप आसलें, होय की ना? Yeah. पूण आतां आमी Yeah. जाणो Correct, Bob. की आमकां सगळी जी पेकोवणी आमकां जाय ती, आमकां सगळें जें बरें जाय तें, आमकां जी बरी सावूत जाय, बरी शांती जाय, देवाचें सगळें बेसांव जाय, सगळें जें आमकां दादोशी करूंक जाय, आमकां तें दादोसपण मेळोंक जाय तें जेजून घडलां खुर्सार. जेन्ना तो खुर्सार आमचे पासत Yeah. मेलो, ताणें आपलें रगत वारोयलें. आनी आतां जेन्ना आमी त्या उतराचेर भावार्थ दवरता, ताज्या उतरान ताजें उतर घेवन जेजूच्या नांवान आमी तें उतर उलयता आनी तें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमकां जें जेजून घडलां आमकां तें फावो जाता, होय की ना? Yeah. Hallelujah. Yeah. वर्सां आमी कितें करताले? Hallelujah. Thank you, Jesus. इतली वर्सां आमी कितें करताले? आमी फकत मागणी करता, जेजू अजूनय हांव तुमकां खरीच म्हजी सोच सांगता तुमकां. हांव तुमकां फट सांगिना. जेन्ना हांव देवाच्या उतरान रिगून रावलो, म्हाका सजमणी मेळली, 3-4 वर्सां हांव पोत्तून वेतालो. तुमी आमच्या घरा हांगा ना, हांव आतां नव्या घरान रावता, पूण आमच्या घरा जो ल्हानथान हाडलो, तिचो एक ग्रँडफादर क्लॉक आसलो, ताका पेंडुलम आसलो. तुमी केन्ना पळोवंक ना? पेंडुलम होय पळयता. पेंडुलम पळयलाय न्ही? Uh, 3-4 वर्सां हांव सामको पेंडुलमा भाशेन केन्नाय जेजू कडेन मागणी करपाक, म्हाका बरो कर, आनी जेजूच्या गायांनी म्हाका पिकोवणी मेळली. म्हणजे अशें जालतालें म्हणजे 3-4 वर्सां. आतां कितलीं वर्सां जालीं? आतां 10-12 वर्सां जालीं. पूण पयलीं जेन्ना कॉमेस करतालो, देवाचें उतर सजमणी मेळ्ळी, पूण आजुनूय त्या मनान आजुनूय तो स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटा ते भाशेन तेजे इतलीं वर्सां शिकलोलो तें आजुनूय घट आसलें. देखून देवाच्या उतराची सजमणी मेळ्ळी. जेन्ना बायबल स्टडीक वेतालो, रितीराक वेतालो, तेन्ना म्हज्या मनान म्हणटालो, जेजून घडलां, आर्गां करूंक जाय. पूण जेन्ना हांव भायर वेतालो, पोत्तून म्हजें कॉमेस जातालें, पेंडुलम डुईंग 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 डुईंग. हांव तुमकां विचारता, आजुनूय कोणाचें डुईंग डुईंग जाता? ना ब्रदर, आता आमी वर्ड हा सजमो आतां तुमी सगळीं आतां सामकी घट जालीं, होय की ना? होय. Praise God. फकत म्हाजोच प्रॉब्लेम आहा. म्हाकाच हो घडला जेजून. आतां तुमी सगळीं एक्सपर्ट जालीं, देखून हांव जेजूक आर्गां वखाण दिता, कित्याक तुमचें डिंग डिंग केन्नाच जावंक ना. तुमी आयकोना फुडें कॉमेस केलें, सामकें पयले दिसतात, होय की ना? होय ब्रदर. आणि सोद्दां आमकां आतां टेस्टिमनी येता पळय. पळय, सगळ्यांची टेस्टिमनी येता. आनी कोण टेस्टिमनी दिता आतां? कोणाचे डिंग डिंग वचपाचें म्हणजे सगळ्यांचें बंद जालां. आतां फकत टेस्टिमनीचो टायम जाला. पळय अनिफा, येस, आमची भयण अनिफा आतां टेस्टिमनी दिता. चल, तूंय टेस्टिमनी दी. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. ब्रदर, टेस्टिमनी म्हणल्यार आतां न्हू सिस्टर मारियान म्हाका सांगलें तुका लीड करूं जाय. हांव मातशें रेडी रावलें बेगीनू,
लायक 5 म्हणल्यार हांव रेडी जालें आतां 7 म्हणल्यार हांव म्हणल्यार ऑनलायन येतोलें. पयल्यार 6:30 जात म्हणल्यार मुगे वायफाय गेले. वायफाय बंद पडले 6:30 जात म्हणल्यार केशें हांव तेका इंटरनेटार तेका कॉल केलो तेका सांगलें मातशें बेगीन. तो म्हाका सांगता तुवें बेगीन जाल म्हणटा जावपा नाका आमकां आनिकूय काम आहाय म्हणलें बरें पूण मातशें प्लीज आं म्हणलें आनी कॉल दवरलो. मागीर मुगे नेबरा कॉल केलो नेबरा सांग तुमगे वायफाय चलता. तेणें म्हाका सांगलें ना आनी खूंय आनी 1 वर लागतलें म्हणल्यार 8 बीन येतो म्हणपा लागलें. हांवें म्हणलें आसमी ओके. हांवें मागीर प्रे करपा लागलें द स्पिरीट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन द इंटरनेट एंड द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन मी. Praise God. 7:20 म्हणल्यार वायफाय येयले 7:20 म्हणल्यार आनी मागीर हांवें मुगे कॉमेर्स केले ते ओपनिंग प्रेयर भाव फेलिक्स कोत्तलो म्हणलें तो कॉमेर्स करपा तेणें ओपनिंग प्रेयर कॉमेर्स करपा परतून वायफाय गेले आनी परतून वायफाय गेले. हांवें म्हणलें हांव जावन असो जेजू क्रिस्ताची कुडी सोयतनाक म्हजे वर अधिकार ना प्लीज मातशें वच भायर सर म्हजे जायना म्हणटा टॉलरेट करपा. आनी मातशें रावन मागीर तूं पळय जेन्ना ते स्क्रीन घायलो न्हू ते तितल्या परतून वायफाय कनेक्ट जालें आनी हांव जायते हॅप्पी जालें. आतां म्हणल्यार आतां नो वन कॅन स्टॉप मी. आय विल गिव माय Praise God. टेस्टिमनी. Praise God. Praise God. Praise God. आणि नेक्स्ट आनी एक वेनसडे अशी म्हाका सिस्टरीन सांगलें ओपनिंग प्रेयर कर म्हणून. ओपनिंग प्रेयर म्हाका कोरपाकू मेळना तितल्या तेन्नाय बीन परतून लायट गेली आनी परतून वायफाय गेले आनी मागीर काबार जाता तेन्ना हांव मागीर ऑनलायन येयलें. एवरी टायम वेनसडे केन्ना इंटरनेटा प्रॉब्लेम जायना. वेनसडे एक सोयता न्ही हें करता आनी हांव मागीर तेका सारकें रिव्यूक करता. ते टायमार लायट असो इंटरनेट असो हांव मुगे तेर्स कॉमेर्स करता मुगे स्क्रिप्चर्स म्हणत रावता. Praise God. लायक Praise God. Praise God. Sisters, अनिफा तू तुझे Sister? हात घेऊन तयार राव. सो पासून कॉमेंट्स कर. रेडी राव तू हात घेऊन तुझे. आणि गोईंग टांग आयजूय आमचे तशेंच जाले वेनसडेचे लेट जाले आमी म्हणटा गोईंग टांग मागीर. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. तर थँक्यू. आणि कोण हा आम्ही ना कॉमेंट्स आनी ब्रदर उल्ला सांगपा उल्ला उल्ला सांग तेगे सांग जालना रे सांग brother. सॉरी सांग. गेलते वेनसडे न्ही ब्रदर हांवें टेस्टिमनी दिली पळय 2 आनी म्हाका टेस्टिमनी दिवपा जाय पूण टेस्टिमनी दिवपा न्ही म्हाका कोण तरी सांगता तुवें टेस्टिमनी कितें बरयन काडल्या तूं रेडी आहा तूं दिवपा काय रेडी ना. तूं तिंगा सांगता तूं सगळें घुसपतलें आबूज जातलें दिनाका. आतां म्हणटा तूं नेक्स्ट वेनसडे बरें करून बरें नेक्स्ट वेनसडे दी. पूण तुवें मागीर म्हणटा पळय न्हू आनीकूय आपले होली स्पिरीट सांगता जायत जाणां आहाय टेस्टिमनी दिवपाची ना तुवें दी टेस्टिमनी दी. मागीर हांवें म्हणलें की जाता तें जाता आतां म्हणलें हांव टेस्टिमनी म्हणून मुगे दितोलेंच आनी 2 टेस्टिमनी हांवें मुगे दिल्यो. आनी ती आफ्टर ती टेस्टिमनी दिन हांव सायते रिलॅक्स फील जालें. हांव सारकें ब्लेस्ड अशें दिसली म्हाका टेस्टिमनी दिवन. आनी द वर्ड ऑफ गॉड Praise God. देवाचे उतराची ओळख न्ही आय गॉट फ्रॉम सिस्टर जेनेट. तेणे म्हाका पयलीं म्हाका हांव एक कॅटेकिस्ट पयलीं तेन्ना देवा उतराची मिनींग म्हाका खबर नाहलो वर्ड ऑफ गॉड. तेणे म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी स्क्रिप्चर्स दिली. आयज तेन म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो म्हणून सिस्टर जेनेट ती डायरेक्ट कॉल करताली. म्हाका इंटरनेट मेळना आसलोलें. डायरेक्ट कॉल करताली दुबयसून गोंया 1 वर उलयताली God bless Sister Janet. God bless. तेन देवाची उतर म्हाका सांगले ते स्क्रिप्चर्स तेन म्हाका दिली म्हणून आयज हांव दुसऱ्याक प्रीच करपा लागले. सो Praise Praise God. Praise God. आयज ती मुगे फॅमिलीकूय बीन प्रीच करता आनी ती कोंकणीन पासून ती आयज प्रीच करता कोंकणीनूय प्रीच करता. आनी हांवें जायत जाणां प्रीच करपाक लागले आनी तेणी म्हाका सांगलें तुका इंटरनेटा प्रॉब्लेम जाता वायफाय घे तू की तुका झूम आनी दुसरे सेशन्सूय मेळटलीं. आनी आयज तेणी म्हाका एनकरेज केलो म्हणून वायफाय कनेक्शन हांव घेवपा पावलें. आनी हांव मागता सगळे आमच्या पार्टिसिपंटा कडेन कित्याक तुमकांय देवाची उतरां सोर्ट मेवळा. तुमी तो दुसऱ्याक परगट कराय तुमचेच भितर घेवन रावनाकाय. लेट एवरीवन कम टू द किंगडम ऑफ गॉड. Praise Wow, wow, God. wow. Praise Hallelujah. God. Praise Come God. on, Anapa. परगट करता न्हू जेन्ना तूं दुसऱ्यांक परगट करता जेन्ना तूं दुसऱ्यांक काडटा तुज्या जिवितांत जायत्यो अजापान मिलाऱ्यो पळयता. जे तुवें केन्ना चिंतून ना न्हू ते तुगे लायफान जाता. सो दुसरेय बीन पार्टिसिपंट हांव मागता की तुमी बीन दुसऱ्यांकूय तुमगे फ्रेंड्स नेबर्स फॅमिली तेंकाय बीन वर्ड ऑफ गॉड तेंगे मिनींग तुमी तेका सारके बरे भशेन एक्सप्लेन कराय की तुमगे लायफान तुमी जायते मिलाग्री पळयतलीं जी हांव पळयता न्हू ते भशेन. सो थँक्यू. Kor Anifa kor preach kor. Yes, go ahead. Go ahead. You're doing a very good job. एक्सिडेंट जायन पासून म्हाका हांव दिसता
आमची सिस्टर जेनेट आणि तुम्ही दोघांय आज प्रीच कर आम्ही आयकता वय, वय. चल, ब्रदर म्हाका एक टेस्टिमनी दिवंक हा हांव म्हाका एक एक पण टेस्टिमनी दिता पयली कर दोगांय कराय प्रीच. come on y'all are ब्रदर doing एक a good टेस्टिमनी job. दिवंक Praise God. माझी एक म्हाका टेस्टिमनी दिता टेस्टिमनी म्हणटा दिवंक जाय. ओके माय गुडनेस आयज आनी टेस्टिमनी सेशन. चल जेनेट पयली तूं ओके जेजू कारगा आणि जेजू दिनवासनी जेजू कारगा. God bless you, sister. माझी एक तीग जाणांची भुरगीं म्हाका सो एकलें ते एका मॅथ्स ट्युशन दिता आसतना पयलें एकलेंच आहलेलें तें टिचरी फुड्यान. उपरांत कितें जालें जायतीं भुरगीं येयलीं सो ते कितें म्हणूंक लागलें म्हाका मामा इतलीं भुरगीं येतात म्हाका नाका ट्युशन करूंक नाका. सदां म्हाका एक म्हणजे मोतीन म्हाजे प्रेशर आसतालो. ट्युशनाचो दीस येयलो की ना टायम येयलो की ना म्हाका अहें जातालें की हांव ट्युशनाक वयतलें वो ना. मामा टुमोरो आय डोंट गो फॉर ट्युशना बिकॉज आय टोल्ड यू. सो हांव कितें करतालें हांव गीत रावतालें कांय म्हणनासलें कित्याक जेजूचें हांव उतर फकत हेंच धरून रावतालें हांव. मॅथ्यू 6:30 ते देवाच्या राजाच्या नेमान परमणे जीवंक आनी ताकाच जीवंक मानतात. आनी जीव ताकाच मानता ते करूंक जावं दी तुमचो वडांतलो वड हुस्को आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तुमकां देव दितलो. सो हांवें कितें म्हटलें हांव निराशी जावची ना. आतां एकलें कशें सोदूंक हांव एक टिचर मेवली आतां इतलें मेवतकच आतां इजी कांय न्हू सोदूंक. सो हांवें कितें म्हटलें जेजू हांव तुजे ह्या उतरानूच रावता हांव निराशी जावचीच ना आनी हांव हें पळोवची ना कितें मेवता वो तेका मेवचें ना तें पळोवची ना बट आय वील ओनली फिक्स माय आयज ऑन यू आय डू युअर वर्क. भितरसान हें जातालें म्हाका हें मातशें जातालें हें कोण ना आतां नेक्स्ट मंथ तेजी एग्जाम आसतली पूण म्हटलें जेजू हें म्हाका म्हाजें प्रायोरिटी दुसऱ्यांक तुका दिवंक आनी हांव तेचेरूच फोकस करून रावलीं. आनी भावा भयणीनो ही व्हडली टेस्टिमनी म्हाका एक मनीस म्हाका मेसेज सांगलें कितें एक मनीस आहा आनी तो ट्युशन घेता तुका गरज आहा काय म्हूण मॅथ्स म्हणजे ट्युशन दिवंक आनी तितलेंच न्हू तो कांय चार्ज करचो ना आनी तो मनीस इन द वर्ड. ओके सो यू डोंट हॅव टू वरी. सो हांवें कितें म्हणलें ओ माय गॉड Jesus, you love me so much. I didn't even think about की म्हाका हें म्हणजे सडनली म्हाका हें कोण इचारतलो कित्याक हांवें तें चिंतूंकूच ना कित्याक हांव कॉन्सन्ट्रेटूच कोन्नासलें म्हाजे दुयेचेर कित्याक म्हाजे मोतीन कितें आहलेलें सीक गॉड एंड हिज रायचियसनेस एंड ऑल द थिंग्स विल बी एडेड टू मी. एंड सो वेन हांवें पळयतकूच मागीर हांवें म्हणलें जेजू हांव थोडी आसतना इट इज हांव नको कशें कितलें खुशालकायेन बोलीं ती तें म्हाका इतलें सांगूंक जाय कित्याक हांव जेजूक आर्गां दितां. आमच्यो कितल्योय जावं तुजे कितलेय कश्ट येवन दी तुज्या घरान पूण जेन्ना आमी जेजूचें उतर दुसऱ्यांक दितात आनी आमचे कश्ट आहा ते आमी फाटीं दवरतात तेन्ना जेजू तुजे फुडें येता आनी म्हणटा पळय तुका जाय तें फावो जातलें. सो जेजूचेर आमी सदांच नदर दवरया आनी न्हू आमचे वस्तूचेर आमचे कितें प्रॉब्लेम येता तेजेर केन्ना दवरूंक जायना. फकत आमी कितें म्हणूंक जाय आमी खुशाल रावंक जाय कितेंय येवं दी लॉर्ड तूं पळयताय हांव तुका पळयतलो हांव तुजें काम करतलो आवट ऑफ भावाडटाना हांव दितलो तुका. हांव म्हाजेर केन्ना म्हाजे प्रॉब्लेमाचेर हांव चिंतून बसचें ना निराशी रावची ना आनी तें करतकूच देव तुका व्हडल्याचें व्हडलें तुका देणें फावो करतलो. जेनेट तुवें आतां कितें म्हणलाय आतां कितें म्हणलाय तें तुवें फकत उतरां उलोवंक नाय कित्याक आनिफान जेन्ना आतां टेस्टिमनी दिली की तूं ताका दुबयतान फोन करताली तिका सुजमणी दिताली आतां आनिफा आतां दुसऱ्यांक शिकयता देवाचें उतर आनी तुवें जेन्ना आतां देवाचें उतर आमकां सगळें सांगलें की तुवें गोवायकी दिली की तूं सदांच दुसऱ्यांक दिताय तुवें तें करून दाखयलें फकत बिश्टें टेस्टिमनी दिवंक नाय कित्याक आतां आनिफा इज लायक युअर चायल्ड यू आर लायक द मदर यू आर द लायक स्पिरिच्युअल मदर ऑफ आनिफा. आनी तेच भाशेन आमी जेन्ना देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिता दुसऱ्यांक सांगता तुवें म्हणलाय ते भाशेन आमी कितें करता वी बिकम लायक स्पिरिच्युअल लायक सेंट पॉल सान पावलू जावन आसलो तिमोथीचो बापूय तिमोथी ताजो आसलो भुरगो ताजो पूण कितें घडलें जेन्ना सान पावलून तिमोथीक आपल्या गोपान घेतलो ताका शिकवण दिली आतां तिमोथी गेलो आनी देवाचें उतर परगट करूंक लागलो. तेच भाशेन आनिफा इज लायक युअर स्पिरिच्युअल चायल्ड. आतां तुवें ती सजमणिली आतां पळय आनिफा इज ऑन फायर फॉर द लॉर्ड.
Praise Amen. God. Yes, brother. Ah, that is exactly how the kingdom of God works. That's a classic example. कित्याक जेन्ना आमी देवाचे Hallelujah. उतर कोरगोट कोत्ता आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिता आमी नको त्या वेळार की आमी खरेंच तांकां उतर दिता कोण नो तिचोर आमी देवाचे उतर दिता कोण तिचोर एक पावलू हा कोण पेद्रू हा कोण मदर टेरेसा आमी नको पूण जेन्ना आमी देवाचे उतर पाळटा ताका ते उतर दिता ती सजमणी आमी दिता आमी कितले पयसतान आमी टाइम काडून तो फोन कोत्ता तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक तयार करता आनी आतां पळय आमच्या सिस्टर जेनेटान ती गोंयकी दिली पूण आनी पण सांगल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की खरेंच अहेंच घडटा की आतां त्या उतराची सजमणी करून आतां आमची सिस्टर हनीफा कितलें बरें काम करता वय की ना Praise God. होय ब्रदर. Praise God. प्रेज गॉड आणि दुसरे ब्रदर कितें जाता नॉट ओन्ली कितें हेल्पलायनीची कॉलां कोणाक जेजूचें बरेंपण फावो जालां ती तो लोक आतां कितें कोत्ता फुडें सोदता आनी तेंचे लागीं जेजूचें उतर दिवंक जाय आनी तेंचे रेफरल दितात सो इतले प्रॉब्लेम आसतना पूण लोकांची 5-6 कॉलां येता मिनिस्टर करून माझी कितें प्रायोरिटी हांव म्हाजें घेवन बसतली हांकां कोणी म्हाजी चड गरज आसतली सो ते सगळें फाटीं दवरून काल एकले कोण म्हाका फोन करून सडनली तूं म्हाका सांग हांव कितें करूंक जाय तें नाजाल्यार म्हाका जीव कहो दिवंक दिसता आनी अहें म्हणूंक लागली म्हणटकच त्या टायमार की तुजें म्हणजे तुजेंच कांयच पडोन वसोंक ना हे होय. मनशाक कहें जेजूचें उतर जेजूचो मोग दिवन तांकां भितर सरोंक जाय तें शिंकयतकच तुका इतली खुशालकाय भोगता आनी तो मनीस म्हणटा आतां म्हाका कळ्ळें कितें तें आतां म्हाका म्हाजो आन्सर मेळलो म्हणटकच इतली खुशालकाय भोगता तुजे घरार कितें जाता तें देखून तुका पडोन वचना कित्याक तुवें जेजू दुसऱ्यांक दिलो आनी ती खुशाल भरली Yes. जेजूच्या उतराक प्रेज गॉड प्रेज गॉड आर्गान तुका जेजू आर्गान तुका जेजू Fantastic. Beautiful, beautiful, beautiful. म्हाका दिसता आयज आमची सिस्टर हनीफा आणि सिस्टर जेनेटूच आमकां प्रीच करतली. This is practical preaching. This is practical demonstration. This is the way gospel must be preached. वाव तुवें सांगलो न्ही ब्रदर प्रीच कर म्हण चल आपोत्तू नानिफा जासिंता आतां काल काल हनीफान टेस्टिमनी ओके ओके सिस्टर जासिंता या म्हाका टेस्टिमनी दिवंक जाय होय होय दी सिस्टर दी सिस्टर म्हाका हांव डायबेटीक आसा आनी म्हजें आंग सदांच आंगाचेर सदां खाज जाताली डायबिटीज आसा ओ आसली आसा ब्रदर आय एम प्रेइंग फॉर दॅट ऑल्सो अजून सिस्टर जसिंता ऐक सदमाले ब्रदर म्हाका जेन्ना तू बावार्थान हाय जेन्ना तू बावार्थान हाय तू जेजूचे बावार्थ दोत्ताय तुज्या कुडीन तुका डायबिटीज आसूं पूण तुजी उतरां पय आसूंक जाय की म्हाका डायबिटीज आसली तुजी डायबिटीज गेली जेन्ना तुवें जेजूच्या उतराचेर बावार्थ दवरलो म्हणटूच उलयतना तूं फकत म्हण म्हाका डायबिटीज आसली आनी अजूनय माझी डायबिटीज आसा पूण हांव देवाच्या उतराक रिगून आहा आनी हांव जाणा म्हजी डायबिटीज म्हाका पयस जाल्या म्हणून अहें उलोवंक जाय पूण माझे टेस्टिमनी कशी आसा आसा माझ्या आंगाक खूप खाज येताली तर ते हांव खूप प्रेयर करतालें म्हणजे देवाचे उतर सदांच म्हणटालें तर आतां आंगा वयली खाज गेली माझी खूप दीस जाले आनी माझे कन्फेशन असलें Jesus took all my sins and diseases in his body and died on the cross 2000 years ago. He has already healed me. This was my testimony. जेजू कारगा Jesu karka. Wow. Thank you. This Jacinta brother, Jacinta तोंड उगडले तें व्हडलें जेजूचें बेसांव. Very good, Jacinta. Thank you. ये जेजूचें व्हडपण जेजून तुजी पासत व्हडलें कितें केलें तें तूं येवन दुसऱ्याक सांगिल्लें तें व्हड एकदम व्हड जेजू ग्लोरी दिता. Praise God. आणि माझे सेकंड टेस्टिमनी आसा काल राती म्हाका बरें दिसनासलें तोंड वाजतालें आनी थोडो फिवरिश आसलें म्हाका दिसतालें मागीर हांव प्रे करतालें न्हिदेन 4 वरांचेर सकाळचेर मागीर म्हाजें चेडूं उठलें ताणें मातशें म्हाका हेल्प केलें स्टीम घेवंक आनीक
ब्लँकेट बा घातली म्हजेर, फॅन चालू आसलो बंद केलो आनी मागीर तेज्या उपरांत म्हाका तरी तोंड वाजतालें, पूण हांव सारकें देवाचें उतर म्हणतच आसलें, heal me Lord and I will be healed, save me Lord and I will be saved, for you are my praise. आनी तेज्या उपरांत म्हाजो सगळें आनी फाट बी खूब दुखताली, ते सगळें कमी जालें, बरें जालें. Hallelujah. Hallelujah. Praise Thank you, God. Jesus. Praise Thank you, God. Jesus. जेजू All glory and अर्घा- honor to you, Lord Praise Jesus. अर्घा God. तुका जेजू, अर्घा तुका जेजू. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी गोवायकी दिता की जेजून आमकां कितें केलें तेजें उतर आमी घेवन ताका आमकां तो फायदो जालो आनी आमी सगळ्यांक सांगता, आनी कितें घडटा, जेजू वयर आपल्या बापाक सांगता, पळय पळय बापा पळय, ही म्हजी भुरगीं, हांवें कितें केलां तें सांगतात. आनी जेन्ना आमी ते कोत्ता आनी जेजू आपल्या बापाक सांगता, आमकां कितलो फायदो जाता जाणय. तो स्पॉटलायट जो आहा, तो स्पॉटलायट, देवाचो स्पॉटलायट, फकत वो बिश्तो व्हडलो बिश्टी लायट न्ही, बल्ब न्ही, देवाचो स्पॉटलायट, स्वर्गांतल्यान जो स्पॉटलायट आमचेर आसता, तो स्पॉटलायट आमकां सगळ्या एका जाग्यार व्हरता की आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां हो चान्स मेळटा आमकां गोवायकी दिवपाक, सभे माजार सगळ्या फुडल्यान आमी सांगूंक आमकां घोटाय येता, जेजू म्हजे जिवीत असलें एकदम बरें नासलें, हांव एकदम वायट मनीस आसलो. आमच्या भावान फेलिक्सान सांगलेलें, म्हाका दिसता कालच्या सुमाना तेजे पयलीं ताणें गोवायकी दिल्ली. होय. ताणें सगळें, ताका खंय लॉस दिसोंक ना. तो म्हणटालो हांव हो आसलो, हांव पियेतालो, तें करतालो, आनी ताची बायल आमची सिस्टर रेश्मा आहली, ती तांकां कसलीच लॉस नासली, पूण ती जेजूचें व्हडपण सांगतालें. कित्याक ती दाखोवंक सोदताली की जेजून कितें केलां तें, जेजून कितें केलां. ताका लॉस दिसनासली की आमी कसली वायट मनशां आनी आमी म्हाका हांव कितें सोरो पियेतालो, इतलो पियेतालो, ताका खंय लॉस दिसोंक ना. पूण तो फकत देवाचें व्हडपण सांगूंक सोदतालो की देवान कितें केलां तें. आनी जेन्ना तो व्हडपण देवाचें सांगता, जेजू आपल्या डॅडीक सांगता स्वर्गार, बापा पळय पळय पळय, तो म्हजो भाव फेलिक्स, पळय पळय पळय, ती म्हजी भयण जेनेट, पळय पळय पळय, ती म्हजी भयण अनिपा, पळय पळय पळय, ती म्हजी जासिंता, सगळीं भुरगीं म्हजी ती गोवायकी दितात, पळय पळय. आतां जेजूचो स्पॉटलायट आमचेर येता आनी आमकां एका जाग्यार वता की आमकां सगळें बरें फावो जाता, कित्याक आमी मोहिमा आनी भागां बी आमच्या जेजूक दिता म्हणून. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Argasun, dunya. Argasun. Brother Joe, तुका दिवंक जाय? Yeah, Brother Joe, go ahead. ब्रदर, जे जसिंतान सांगितला न्हू, ब्रदर जॉन्सनागे टेस्टिमनी आहलो, ताकाय डायबिटी आहलो, आनी तेणें 1 जॉनांतले गॉस्पल ऑफ जॉनांतल्यान हें सांगलेलें, जेन्ना आमी जोल्म घेताय ते मनशा संबंदान जोल्म घेताय, आसा आनी रोखा. जेन्ना आमी नवी जिवीत जाता पळयत आत्म्यान, वी आर अ न्यू क्रिएशन. आदलें सगळें गेलें, जे पोन्ने आहलेलें सगळीं गेलीं. हे तर आमगे तो जोल्म आहा तो पळयत आत्म्यान नवो जोल्म. आदली पयलीं जे मासा रोगतात हें आहलेलें तें गेलें सगळें आदलें. न्ही ते 1 Peter 2:23. Now we are born of an incorruptible seed. ओके. ते तो ब्रदर ते उतराचे विश्वास दवरली आनी ते कन्फेस केलें, तेगेली डायबिटी आहा ती गेली. जे आदली 1 आहलेलें Peter 2:23 ना ब्रदर? 23. Now you are Okay. born of incorruptible seed. You are a new creation. Old is gone. All old is gone. Praise Yeah. God. Alkan Jesu. बावार्ताची गरज. ओके. देव बरें करूं बावाचो. देव बरें करूं. थँक्यू ब्रदर. Thank Thank you. you, Jesus. आनी एक हांव पिक्चर जालो. सगळ्यांक उतराची सोजमणी दिता, कोणाक सोजमोंक ना जाल्यार हांव मातशी ते उतराची सोजमणी दिता. कितें 1 Peter 2:23. बरें, आमी वाचुया. चल बाये कॅटी. बरें, कॅटी वाचुया आहा. आमी. जासिंता तू वाच बाय.
पहिलीची हा. पेद्रूची, दुसरो विस्फोट, वो 23. ओके. ताका 5 जास्त्यो मारल्यो तेन्ना ताणे परतून ना वो स्क्रिप्चर नाही, वो जास्त- स्क्रिप्चर नाही. बाबा ना. जो किजो स्क्रिप्चर म्हणटाले तू? 1 Peter 2:23 he said. No, No, it no, is 1 not Peter 1 Peter. It is 1:20. 2 Peter Sorry, 1. sorry. 2 Peter 1, no? 2 Peter 1. बाप हे ते इनकरप्टेबल स्टेट होईचे तो अरे बाप पण जायत बट या. तर स्क्रिप्चर किजो रे? 1 Peter 1:23. Sorry. 1 1 Peter Peter 1:23. Correct. 1 Peter 1:20. Sorry, brother. Yeah, 1 Peter 1 Peter 1:20. 1 Peter 1:23. Correct. बरे वाचूया. 1 Peter 1:23. Peter 1:23. राईट. बरे वाचूया ही. कित्याक तांकां कित्याक देवान तुमकां नवो जल्म कित्याक तांकां देवान नवो जल्म दिला तोच तुमचो बाप तो विनाशी पूण विनाशी विना- न्हय पूण नोय विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणे तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिला. हो शब्द जिवो आनी सासनीक जिवो सासनाक जिवो बरे पोत्तून वाचूया. ओके. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. आमचो पयलो जल्म खिचो जाल्लो आमकां? आमचो पयलो जल्म आमचो पयलो जल्म केन्ना जालो? एडमा वरवीं आमी when we came पातकान from the mother जल्मलोली. womb. जेन्ना आमी आमच्या मायच्या कुसक्यान जल्मलीं तेन्ना आमचो पयलो जल्म जालो. वय की ना? पयलो जल्म. होय. आमी मटर्निटी वॉर्डान बरी जाली आनी पाय माय आयली कोणा आयलो विचारत अरे कोण रे बाय जाले बोलगो जालो का? ते आमचो पयलो जल्म जालो. वय की ना? कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. वो नवो जल्म केन्ना दिला आमकां? And when we are born again. Born again. When we are born again. जेन्ना आमी born again केन्ना जाली? जेजूचे उतर आयकतकच. जेजूचे उतर आयकतूच. करेक्ट. जेन्ना आमी जेजूचे उतर आयकल्या, जेन्ना आमकां ते उतर आमी आयकले आनी आमकां खुरीस आमकां दाखयलो की जेजू आमचे पासत खुरसार मेलो, ताणे आमचे पासत कितले कश्ट भोगले, ताणे आपले रगत वारोयले, ताणे आमचो जागो घेतलो खुरसार. कित्याक आमी ते खुरसार मरपाची आसली. कित्याक आमच्या पातका लागून आमकां ते खुरसार वसोंक जाय आसलें, आमकां ते कश्ट भोगूंक जाय आसले. पूण कितें केलें जेजून? ताणे आमचो जागो घेतलो खुरसार आनी तो आमचे मरण मेलो. वय की ना? आनी जेन्ना आमी ताणे कितें केलां ताजेर आमी भावट दवरता. जेन्ना आमी समजता की जेजू खुरसार आमचे पासत मरण ताणे आमची सगळी पातकां घेतली आनी जेन्ना आमी त्या उतराचेर भावाट दवरलो त्या वेळार आमचो देवान नवो जल्म दिलो. आमकां देवान नवो जल्म दिलो जेन्ना आमी जेजूचेर भावाट दवरल्या. आतां आयकात बरे भाशेन. आमच्या भावान आमच्या भयणीक कोणे ती गोवायकी दिली आतां कोणे गोवायकी दिली? जासिंता. सिस्टर जासिंतान दिली. वय. आयकात बरे भाशेन. समजा म्हज्या डॅडीक, म्हज्या मामीक, म्हज्या शापायक, शामायक, माय वाटेन, पाय वाटेन तांकां डायबिटीस आहा, तांकां काळजाचें आहा आनी आमकां सगळीं सांगता अरे बाबा आमच्या फॅमिलीन हे चलता. इतली वर्सां इतले आमचे जनरेशन सगळी हार्टाचें काम चलता तांकां. सदांच हार्ट अटॅक जाता. आतां म्हजो शापाय मेलो, म्हज्या शापायचो शापाय तोच मेलो, म्हजी पाय माय अशी मेली, म्हाजेय जातलें आनी तूं भुरगीं तुमचेंय जातलें. आतां आमी कितें दवरलां आमच्या मनान की आमच्या फॅमिलीन असलें कामां चलतात म्हणून. कितें की सगळ्यांक हार्टाचो प्रॉब्लेम जाता म्हणून. वय की ना?
होय होय. होय आमच्या फॅमिलीन डायबिटीस हा, पायमांक डायबिटीज असले, शापायक असले डायबिटीज, शामायक असले डायबिटीज, सगळ्यांक आमच्या फॅमिलीन सगळी नातालांची सगळी मिठाई खान, सगळी आमचे दोदोल खान आणि नेवऱ्यो खान आमची डायबिटी वाढली. आणि डायबिटी आता इतली वाढलेली की आम्ही आमच्या भुरग्यांक आणि त्यांच्या भुरग्यांकूय दिले आता. होय की ना? होय ब्रदर. तुम्ही हसतात आणि हांवूय हसतालो, कित्याक म्हाका ही सोजमणी आसली की आमकां आमच्या पायमांक, आमच्या शापांक, आमच्या फॅमिलीन हें चलता म्हणून म्हाकाय जातलें आनी हांव तोच मोगतलो म्हणून. ते केन्ना घडटा हें? जेन्ना आमी आमच्या मायच्या कुसक्यान जल्मता तेन्ना आमच्या पायच्यान मायच्यान आमकां सगळें येता. देखून आमचे दोळे, आमचे तोंड, आमचे केस, आमचे नाक, आमचे कान कोणा भाशेन दिसता? शेजाऱ्या भाशेन दिसता. होय की ना? आपल्या पेरेंट्सा भशेन दिसता. माय पायपाशी. माय पाय पाय भाशेन दिसता. होय की ना? आणि केन्नाय आमची होय. आजी, कोण आमचो अंकल, आमचो तित्यू येता, पळय म्हजेच भाशेन दिसता, म्हजेच भाशेन पळय म्हजे दोळे आहात. कित्याक ते सगळे फॅमिलीनूच आहा. म्हणटच आमी दिसता आमच्या पाय माय भाशेन, आमच्या शापाय भाशेन, आमच्या तित्यू भाशेन, आमच्या अंकला भाशेन, सगळे भाशेन दिसता आमी. आमचो स्वभाव आमचो को आसता, आमच्या फॅमिलीन जसो आसा तसोच आसता. केन्ना? जेन्ना आमी आमच्या मायच्या कुसव्यान जल्मता. पूण जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता, जेन्ना आमी सजमता की जेजून खुर्सार आमचे बसत ते मरण आमचे बसत घेत, ताणें आमचे मरण मेलो तो, ताणें खुर्सार आमचे आपले रोगत बांदले आमचे बसत. आनी आमी जेन्ना ते ताजेर भावार्थ धरता तेन्ना कितें घडटा? आतां आमचो दुसरो जल्म जाता. आमचो दुसरो जल्म जाता. आनी दुसरो जल्म जाता म्हणटा आतां आमी फकत आमच्या पाय मायची भुरगीं, आतां कोणाची भुरगीं जाता आमी? देवाची. देवाची. कोणाची देवाची? कोणाची देवाची? इमान देवाची, बापाची. आमच्या सोर्गींच्या बापाची. कित्याक आमी जेजूचे भावार्थ धरला म्हणून आमी कोणाची भुरगीं जाता? बापाची. बापाची. आयकात सोमया तुमकां बाप. दाखोवंक सोदता ना तर तुमी म्हणटल्यार कितें खंय जातात भुरगीं? राव दाखयता तुमकां. 12वी वोड. ही कॅटी, 12वी हा. वोड वाचुया. हें वाचुया. कॅटी आहा बाये? ओ कॅटी. हांव वाचू सिस्टर? येस सिस्टर वाच. पूण ताका मानून घेतलोल्यांक ताचे भावात तेवतोल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलां. आमी देवाची भुरगीं खंय जालीं? ताचेर भावार्थ ठेवतल्यांक. पूण ताका मानून घेतल्यांक, कोणाक? जेजूक मानून घेतल्यांक ताचेर भावार्थ ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावच्याक ताणें देणें केलें. होय की ना? होय. आतां भाव भयणीनो, आमी आतां देवाची भुरगीं. होय की ना? होय ब्रदर. देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. इतली आमकां सजमणी मेवली. होय. ओके. जेन्ना आमी आमच्या मायच्या कुसव्यान जल्मली तेन्ना आमकां सगळें जे आमच्या पाय घाल्ले, माय घाल्ले, शापाय घाल्ले, सगळें घाल्ले ते आमचेरूय येयले. पूण जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जालीं, कोण आमचो बापूय जालो? स्वर्गीचो बाप. होय की ना? होय. तेन्ना आमी स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जालीं. आमच्या स्वर्गीच्या बापाक डायबिटीस हा? ना. आमच्या स्वर्गीच्या बापाक हार्टाचे प्रॉब्लेम हा? ना. आमच्या स्वर्गीच्या बापाक कोविड-19 हा? ना. आमच्या स्वर्गीच्या बापाक हे हा, ते हा, हे दुखता, ते दुखता, हांगा दुखता, ते सगळी दुख आमच्या स्वर्गीच्या बापाक हा? ना. जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता त्याच वेळार सगळे जे आमकां त्रास आसले, जे आमकां हे दुखताले, ते दुखताले, हे कॅन्सर आसलो, ते कॅन्सर आसले, आमचे हे ते आसले, ते सगळे पयस जाता. आनी आतां आमकां जे देवान घडलां, जो देवाक आसा जेजू वरवीं, ते आमकां फावो जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां ते फावो जावपाक आयकात बरे भाशेन, ते बिश्टेच घडना, एका दिसान घडना. आतां आमकां जाय आमच्या मनाची नडसोडणी करूंक. कित्याक जेन्ना आमचो दुसरो जल्म जाता तेन्ना आमकां सगळें जे देवान घडोवन हाडलां ते आमच्या
आत्म्यान भितर सरता. द कंप्लीट द फुलनेस ऑफ गॉड आमच्या आत्म्यान आमकां ते मेळटा आमच्या आत्म्यान. पूण ते आमकां आमच्या जिवितान फावो करूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? ऐकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरलो तेन्ना आमी आमचो कितें जालें? देवान आमचो नवो जल्म केलो, वय की ना? होय ब्रदर. त्या वेळार आमचो आत्मो सालबार जालो. सासणाच्या सासणाक आमचो आत्मो सालबार जालो. आमी जाणू आतां आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी स्वर्गार वचपाची आहा. पूण जेन्ना ह्या संवसारान आमी जियेता आमकां तें जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? पळोवया कोण म्हाका आयज जबाब दिता तो. आनी म्हाका तो स्क्रिप्चरूय सांगता तो कोण पळोवया कोण सांगता तो. परतून सांग ब्रदर, सॉरी. बरें बरें हांव तुमकां सांग सांगता. brother. बरें ह्यो स्क्रिप्चर सांगचे पयलीं हांव तुमकां सांगता एक सांगता. तुम्ही कोण बिल्डिंगान रावतात त्या वेळार जी आता दुबय हात, बारेन हात, सावदी हात, मुंबय हात, हांगा गोंय आमची घरां आसात. पूण सिटीन भायर गाल्फांग हांव जेन्ना बारेन आसतलो 25 वर्सां आमी 20 स्टोरी बिल्डिंगाचेर रावताले. हांव भितर जेन्ना आमी पुणार आसतले 18 स्टोरी बिल्डिंगाचेर आमी वयर रावताले. वयर सामकी आमकां आख्खो सिटी दिसतालो. आनी त्या बिल्डिंगाच्या वयर एक उदकाचे टँक आसताले. म्हणटच म्हाका केन्ना उदक जाय आसलें तेन्ना हांव कितें करतालो? वयर उदक हा. हांव जेन्ना बाथरुमान वेतालो हांव टॅप उगडनासलो. हांव फकत म्हणटालो म्हाका उदक जाय. उदक येतालें म्हाका. हांव काय करनासलो, हांव टॅप उगडनासलो. हांव फकत म्हाका जाय आसलें उदक घे आनी उदक येतालें. तुमी केन्ना गेल्यात असल्या घरान की फकत म्हणूंक जाय की उदक घे आनी उदक येता तें? तुमी हासतात. ना म्हाका तें उदक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय न्ही? कितें करूंक जाय? टॅप ऑन करूंक जाय. टॅप करूंक जाय. हांवें तुमकां जबाबूय दिलो. आतां म्हजी टँक सगळें भरलां. जे जेजून घोडलां तें म्हज्या आत्म्यान ऑलरेडी आसा. पूण म्हाका तें म्हज्या जिवितान फावो करूंक जाय जाल्यार म्हाका गरज कितें करपाची. कोण म्हाका सांगूंक कोण पावता हो स्क्रिप्चर जे हांवें करूंक जाय आनी तें म्हाका फाव करूंक जाय. कित्याक हांवें फकत आयकपाची गरज ना. हांवें तें देवाचें उतर करूंक जाय. आमचो थीम कितें? आमी फकत आमकांच फटोवपाची गरज ना. फकत आयकोपाची गरज ना. आमी तें उतर करूंक जाय. कशें करता आमी? म्हाका कोण सांगतलो? Believe in your heart and confess with your mouth. Romans Believe 10, in the 9, heart, 10. confess with the mouth. Very good. पूण म्हाका आतां म्हाका प्रोसिजर Romans 10, 9, 10. What? Romans 10, 9, 9, 10. 10. I thought you were on Romans. Somebody told me Romans. I was excited. कोण म्हाका सांगता Romans? बरें Romans ही सांगता. रोमकारांची चीट कोण सांगू शकता म्हाका? 10, 17. 10, 10, 9 and 10, brother. Romans 10, verse 9 and 10, yeah? No? Romans 10, 17. One last chance. One last chance. Romans 10, 17 is that? By John hearing and 7, hearing the 38. word of God. That is a faith increase. That is the faith increase by बरें. हांवें तुमकां चान्स दिलो आतां. be not आतां वाचात. John 7, 38. 12:2. सिस्टर मारिया आतां 12 म्हणटाय. Renew your mind. Renewing of the mind. No, बरें वाचात. This is the scripture. Come on. कोण वाचता म्हाका आतां? Do not be conformed. या आतांच्या संसाराचे नेमाप्रमाणे तुम्ही चलू नाकात. पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नोंदणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारखी नवी जावन दी. अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी ओळखूंक पावतल्या. आमी हे उतर आमी सजमोंक ना जाल्यार आमकां कितें बरें घडटलें आमकां कसलो फायदो जातलो? आमी कितें करूंक जाय? आमी आमच्या मनाची नवसरणी करूंक जाय. मनाची नवसरणी ब्रदर. नवसरणी. पळय आतां गोंया येतकूच 25 वर्सां जावन
हांव हे उतर आयकता हांव रिन्यूअल ऑफ द मायंड इंग्लिशीन जाणो आसलो जेन्ना आमचे भाशेन बायबला कडेन गेलो मनाची मनाची नवसोनी आनी ही मनाची नवसोनी खंय करता आमी हाऊ डू वी डू म्हाका कोण तरी सांगता हे उतर आमी जाणो पूण आमी खंय करूंक जाय ते म्हाका कोण सांगतलो देवाचे देवाचे उतर आयकतगोच आमचे वतम्याक आमी फीड करतगोच आमची मनाची नवसोनी जाता इतले सोपें सिस्टर इतले सोपें आम्ही By meditating on the word, brother. By meditating meditating on the word. आमकां उतराची समजणी मेळटगोच आणि त्याचे we practice it also. नियाल करतगोच उतर घेवन नियाल करतगोच देवाचे उतर आम्ही very good sister Janet mun sang you're very right correct explain further जेजूचे उतर घेतगोच आमी जेजूचे उतर वाचतगोच पवित्र आत्म्याच्या आदारान उतर वाचतगोच आणि ते बगर आमी नियाल करतगोच तेन्ना आमचे मनाची नवसोनी जाता perfect answer sister Janet तुवें सारको perfect answer दिलोय आता उतर घेवन तुका आता सजमून दिता कोणे आयकोला आमचे सिस्टर जेनेटान कितें म्हणला ते कोण सजमलो बरें हांव आतां मातशें एक्सप्लेन करता तेणें सारको परफेक्ट आन्सर दिला आयकात बरे भाशेन रोमकारांक सांत पावलोन बरयलो 10वा विस्कोर बोर्ड 17 कोण वाचून सोंपता म्हाका मातशी वाचात घाल रे ब्रदर घाला हे ओके म्हणटोच वाचता केती चल बाय वाच म्हणटोच संदेश कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता आणि संदेश कानार पडप क्रिस्त परगटणे वरवीं म्हणटच आमकां भावार्थ को येता It comes hearing by the आयकॉन उत्पन्न जाता बाबा जेजूचे उतर आमचो भावार्थ केन्ना वाडटा देवाचे उतर आयकॉन आणि आयकॉन ऐकात व्हेरी गुड ऐकात बरे भाशेन ओके तुका प्रॅक्टिकली सजमणी दिता कित्याक आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळत जाल्यार आयज तान आमी मनाची नोटसणी करपाचें काम कॉमेंस करतले हांव ऐकात बरे भाशेन सामकें प्रॅक्टिकल सांगता तुमकां भावार्थ को येता देवाचें उतर आयकॉन आणि आयकॉन म्हणजे आम्ही केन्ना कोर्टान वेता न्ही आमची कोर्ट केस जाता आमच्या भाटा बेसाची कोर्ट केस जाता कोण तरी हा कोर्टान गेला केन्ना भाटा बेसा पासत कोण ना हांगा कोण केन्नाच कोर्टान वचना तुम्ही बरी आहात तुम्ही कोणी भाटकार ना हांगा कोणी भाटकार ना सोड हांव तुमकां सांगता जेन्ना कोण कोर्टान वेता थंयसर कितली हियरिंग आसता कितले फाटी हियरिंग आसता थंयसर कोर्टान जायती पावटी 1 2 3 4 आणि कितली वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां जेन्ना आमी पयली कोर्टान गेली आमी ल्हान भुरगीं आसली आता अजूनही कोर्टान वेता आमी शामाय जाल्या अजूनही कोर्टान वेता अजूनही आमकां डिसिजन मेळोंक ना पूण बरी खबर म्हणल्यार देवाची बरी खबर म्हणल्यार भावार्थ येवपाक फकत 2 हियरिंग जाय भावार्थ येवपाक फकत 2 हियरिंग जाय कोर्टान वचोंक जाल्यार हांव नको कितली वर्सां कितली हियरिंग करूंक जाय पूण देवाचें उतर आयकून भावार्थ येवपाक आमकां 2 हियरिंग जाय कोण सांगतलो म्हाका हे 2 हियरिंग किची ती कालीस 9 and 10 Romans 10 9 and 10 ना ते बरें हा पूण हियरिंग खंय जाता ते पयले हियरिंग आनी सेकंड हियरिंग हाचो डिफरन्स हा तोंडान उच्चारून बरें पयले हियरिंग कोण सांगतलो म्हाका पयले हियरिंग खंय जाता ते तोंडान उच्चारून प्रीच करतगोच पहिली उतर आयकतगोच Okay, one at a time. No, believe in your heart.
पहिले काळजान पहिले मानूंक जाय उतर भितर ना वयता ना म्हाका आयकॉन म्हाका भितर पहिले वयता हियरिंग कोय जाता ते सांगात म्हाका पहिले Brother, हियरिंग आता आयकॉन आयकून जाता पहिली उतर उतर भितर वयता आयकॉन फॉर्सान आयकॉन आयकॉन ओके कानार बायले कानान एक आयकॉन मिनिट फॉर्सान सिस्टर जेनेट तू म्हाका सांग पयलो आन्सर सांग फर्स्ट हियरिंग फॉर्सान आमी उतर वाचतकूच आमचे बायले कान आयकतकूच फॅन्टॅस्टिक ते भितर फॅन्टॅस्टिक एक्सटर्नल इयर्स फॅन्टॅस्टिक ऐकात बरे भाशेन पयले हियरिंग म्हणजे आमचो बायबल हा जाल्यार आमचे कडेन समजा हो म्हजो फोन बायबल हा जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकता बायबलांतल्यान आतां जेन्ना तुमी म्हजो आवाज आयकतात तुमी कितें करतात भायल्यान तुमी तें उतर आयकतात हे जाता पयले हियरिंग कळ्ळें सगळ्यांक कळ्ळें फर्स्ट हियरिंग Yes. येस जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता व्हडल्या ताळ्यान वाचूंक जाय कित्याक हें उतर आमच्या कानाक आयकोंक जाय बिश्टें मनान वाचलें तें जायना देखून गरज आमकां तें उतर व्हडल्यान वाचूंक आयकतात तुमी फर्स्ट हियरिंग सगळ्यांक कळ्ळें आयकात बरे भाशेन आयकात बरे भाशेन सेकंड हियरिंग खंयचें जेन्ना फर्स्ट हियरिंग हांव आयकता पूण म्हाका त्या उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हाका तें एक्सप्लेन करूंक ना तेन्ना ते देंवचार येता तें उतर घेता आनी पयस वता आनी म्हाका कसलोच फायदो जायना पूण जेन्ना हांव पयलें हियरिंग आयकता आनी म्हाका त्या उतराची सजमणी मेळटा तो कोण प्रेगादोर कोण तरी हा तो शिकयता आनी ताका बरी सजमणी दिता हो हांव वाचता ताजेर नियाल करता आनी त्या उतराची सजमणी मेळटा आनी तें उतर हांव भितर म्हज्या काळजान घालता आतां कितें घडटा जेन्ना म्हजी परीक्षा येता पवित्र आत्मो जो म्हजे भितर आसा केन्ना पवित्र आत्मो आयलो म्हजे भितर जेन्ना म्हजो दुसरो जल्म जालो तुमी आयकतात when I was born again त्या वेळार पवित्र आत्मो आयलो आनी म्हजे भितर रावलो ताणें म्हजी कूड आतां म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर वय की ना पवित्र आत्मो म्हजे भितर जो आसा तो म्हाका आतां भितरल्यान तें उतर भायर दिता आतां म्हज्या तोंडांतल्यान सुट्टा कित्याक तें पवित्र आत्मो म्हजे भितर हा आतां जें उतर हांवें पयलें भितर फर्स्ट हियरिंगान भितर घालां तें पवित्र आत्मो म्हाका भितर तें भायर सोडटा तें म्हजें सेकंड हियरिंग जाता आयकतात तुमी Amen. आयकतात तुमी आनी जेन्ना सेकंड हियरिंग जाता भाव भयणीनो तेन्नाच की म्हजो भावार्थ काम करता पूण हांव तुमकां हें सांगूंक सोदिना हांव कितें शिकूंक सोदता तुमकां पयलो हो भावार्थ शिकयलो पूण आतां म्हज्या मनाची नडसुणी कोय करूंक जाय परतून आमी त्या स्क्रिप्चरा कडेन या परतून त्या स्क्रिप्चरा कडेन या एक मिनिट रोमन्स 12:2 रोमन्स 10:17 हांव रोमन्स 12:2 परतून वेतालो पूण हांव तुमकां रोमन्स 12:17 कितें म्हणटा भावार्थ को येता देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर आयकून ओके आतां आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो पयलें उतर जेन्ना आमी आयकता तें भायल्यान भितर येता ताची सजमणी मेळटा तें उतर आमच्या काळजान वता जेन्ना आमचो भावार्थ काम करता तेन्ना उतर भितरल्यान भायर वता पूण हे हाच्या मदल्यान बिटवीन फर्स्ट हियरिंग एंड सेकंड हियरिंग आमकां कितें करूंक जाय आमकां कितें करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय आमकां कितें करूंक जाय we have to hear the word आमच्या मनाची नोसोनी करूंक जाय आयकात ही मनाची नोसोनी कोई करतात ती आमी पळोवया ह्या आताच्या संसाराच्या नेमा ओके आयकात ओके ह्या आताच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नोसोणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताच्या चालीवूय सारकी नवी जावन दी आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन फर्स्ट हियरिंग सेकंड हियरिंग हे सेकंड हियरिंग जावचे पयलीं आमी समजना फर्स्ट हियरिंग जालें तेजे उपरांत पडक करून दुसरें हियरिंग जालें ना दुसरें हियरिंग इतले बेगीन जावचें ना बिटवीन फर्स्ट हियरिंग एंड सेकंड हियरिंग गरज आमकां कितें करपाचें
ते आमकां सिस्टर जेनेटान बरें एक्सप्लेन केलें. आतां म्हाका सिस्टर जेनेट म्हाका पोत्तून सांग, बिटवीन फर्स्ट हियरिंग एंड सेकंड हियरिंग तुवें कितें म्हणलां तें आतां पोत्तून सांग. आतां सांग. ब्रदर आम्ही सांगला आम्ही उतर घेतोच आम्ही फोर्सान वाचतोच आमचे बायले कान आयकतोच भितर येताना ते आमचे नोसोनी जाता. हा, ती नोर्सुनी कोई जाता. तुम्ही केन्ना एका पाड्याक तोंड खाता तें पळयलां तुमी केन्ना? जेन्ना Yes, पाडो तोंड पळय, खाता परतून तो परतून म्हणत पटपट खाता आनी मागीर तो झाडाक खोलो बसता आनी मागीर करता. तुम्ही पळयलां खूप केन्ना? बरें रावता. पळयलां? होय. तेच भाशेन जेन्ना आमी ते उतर सोजमणी घेवन आमी भितर घेता, आतां आमी बसता आनी त्या उतराचेर आमी नियाल करता. आणि आमच्या गोरकारान कितें म्हणलें, आमच्या बायलेन कितें म्हणलें, शेजाऱ्यान कितें म्हणलें, आमच्या सासूमायन कितें म्हणलें, ते सगळ्यो खबरो सोड. फकत देवाचें उतर कितें म्हणटा ते आमच्या मनान घेवया आनी ताचेर आमी नियाल करूया. लेट अस मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. रिफ्लेक्ट करूया, मेडिटेट करूया, मनाची नोटसोडणी करूया. आनी आतां जेन्ना मनाची नोटसोडणी जाली तेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर जो आसा तो आमकां ते उतर भितरल्यान आमच्या तोंडान घालतलो. आमचे उतर सुट्टेलें आनी आमी ते उतर पाळटले. आमी फकत आयकोचें ना. आतां कित्याक आमी 2 पाटी आयकलां. भायर थान आयकलां आनी आतां भितर थान आयकलां. जेन्ना आमी भितर थान ते उतर आयकता आनी ते उतर आमी आमचें तोंड उक्तें करून उलयता आनी ते उतर आमी पाळटा. आमी फकत आयकना पूण कोत्ता. तेन्नाच ती आमकां सगळें जें देवान घडोवन हाडलां त्या उतरा वरवीं आमकां फावो जाता. तुमकां सजमणी मेवली? Praise God. तुमकां सजमणी मेवली? बिटवीन फर्स्ट हियरिंग एंड सेकंड हियरिंग काम हा. ते काम म्हणटात ते भाशेन आमच्या मनाची नोटसोडणी करूंक. मनाची नोटसोडणी कोई जाता आमी त्या उतराचेर आमी नियाल करता. पोत्तून आमच्या तोंडांतल्यान ते उतर उलयता. आमी ताका मेडिटेट म्हणटात. ताका आमचे भाशेन कितें म्हणटात ते म्हाका अजून समजूंक ना. आमी नियाल करता. उच्चारता. व्हेरी गुड. आमी त्या नियाल करता, ते उच्चारता आनी तेचे उपरांत ते उतर आमी पाळटा. कित्याक ते उतर आमकां पवित्र आत्मा भितर थान आमकां ते घडोवन हाडटा. पयलें उतर आमी भायर थान घेतलां, आमच्या बायबलांतल्यान घेतलां. तुमी आतां उतराची सजमणी केल्या म्हणून तुमी आतां भितर घेतात ते उतर. जेन्ना तुमी भितर घेतात तुमी फकत म्हणलें त्या ब्रदरान आमकां त्या बुधवारे शिकयलें. फुडल्या आमी बुधवार आतां ताणें कितें सांगलेलें आमी पळोवया कोण आमची सिस्टर फातिमा कोणाक आमकां ते रिकॅप करपाक दिता. तितल्या म्हणसर फकत आमकां आनी खबर नाका. त्या फुडल्या बुधवार दीस पोत्तून आयकत जाल्यार जेन्ना हांव हें उतर आयकता आनी हांव म्हणटा अरे हांव बरयता, अरे बाबा म्हाका पोत्तून म्हाका वाचूंक जाय, पोत्तून आयकोंक जाय, अरे खंय करूंक जाय. हांव आतां तें उतर कोत्ता तेन्ना भाव भयणीनो आतां त्या उतराचेर हांव नियाल कोत्ता. हे पोत्तून ते कितें म्हणटा उच्चारता. व्हेरी गुड. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही म्हाका एक नवें उतर शिकयल्यात. तुमी उच्चारता आनी तें उतर आमी पाळटा आनी तेन्नाच आमकां तें उतर आतां जें पवित्र आत्म्यान दिलां भितर तेन्ना आमी पाळटा. तेन्ना आमकां त्या उतराचो फळ मेळटा. तें उतर आमकां जैत दिता आनी तें आमकां सगळें जें देवान घडोवन हाडलां तें आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता. आकाच म्हणटा मनाची नोटसोडणी. आकाच म्हणटा मनाची नोटसोडणी. समजलां तुमी भाव भयणीनो? Praise God. Yes, brother. म्हणटच जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोटसोडणी करता. आतां पोत्तून आमी हाचे 12वा इस्वर वाचूया. पोत्तून वाचूया. आतां ही सजमणी घेवन आतां कोण तरी वाचत म्हाका मातशी रोमकारांक 12वा इस्वर बोर्ड 2. आतां ही सजमणी घेवन आमी हे उतर आमी आयकोयात. कोण वाचता? हे आतांच्या संवसारा नेमा प्रमाणे संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात. पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नोसोडणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खुशी कोण ती कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी ओळखून पावतल्यात. ओके. म्हजे बा मिल्सन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमी वाचता तेन्ना आमचें मातशें वाचप मातशें न्यूजपेपरा भाशेन जावपाचें न्ही.
आयकोताय हय स्लो जेन्ना आमी जावपा जाय देवाचें बाबा उतर वाचता या मातशें ताका मातसो मात ताका रिस्पेक्ट दिवन मातशें ताका सोजमणी दिवन आमी वाचूंक जाय पळय आयकात कशें ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात आयकोतात Yes, brother. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात आतांच्या संवसाराचो नियम कितें चलता इकडे ऐकता इकडे बाहेर घालता तें बरें हा हे वाटेन आयक हे वाटेन काड पूण ह्या संवसाराचो नेम कितें आसता आतां पळयात तुमी आमच्या संवसारान कितें आमी ल्हान आसतना नेम दुसरो आसलो आतां सगळी हाय मॉम हाय डॅड आतां सगळें चलता म्हजे कडेन मोबायल फोन हॅलो डार्लिंग हे आतां सगळें आतां मोबायलूच जाला वय आतां म्हणजे हे म्हणजे सगळें सेकंड पयलो लव जाला आतां ओय ब्रदर हो मोबायल फोन जेवणाक गेल्यार भुरग्यांक सांगचें पडटा अरे बाबा तुम्ही सगळो तुमचो फोन तुम्ही दुसऱ्या जाग्यार सोडात कित्याक जेवणाच्या वेळार आमकां हो फोन नाका नातर हात ती हॅलो खंय आहा ओके बुडबुड बुडबुड बुड तितूरूच चलता एक वाटेन हातान खातात नेमा प्रमाणे हांव कितें तुमकां सांगूंक सोदतां ह्या संवसाराची नेमा प्रमाणे आमी चलत जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना देखून आमी कितें करूंक जाय आमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलूंक नाका जेन्ना हो मोबायल फोन यूज करून हांव तुका फकत एक उदाहरण दिता खूब वस्तू आहात ह्या संवसारान आतां ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे लोक चलता कित्याक आतां सगळें हायटेक जालां तूं आतां कितें गांवचो मनीस आयला रे तूं खंयच्या संवसारान आय रे बाबा आतां संवसार इतलो फुडें गेला तूं आजुनूय हाय पयलो काजार जावंक जाय मागीर ते बरोबर तुवें ते पार्टीक वचोंक जाय मागीर रिटर्न पार्टी येवंक जाय मागीर तूं तुजे बायले बरोबर हनीमुनाक वचोंक जाय आमचो हनीमून आतां स्वताच चलता मो आतां संवसार जाला आमचो तूं आनी खंयच्या संवसारान आय रे बाबा होय की ना आमी सगळी हायटेक जाले आतां आमी गाल्फाक गेल्यार आमी लंडनाक आहात आमी अमेरिकाक गेल्यार आतां आमचे फ्लायट जाता इश्कें तिश्कें तूं आनी खंयच्या गांवांतलो आयला रे बाबा मातसो ये तुका ट्रेनिंग दिता ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलपाक हांव तुका ट्रेनिंग दिता पूण भाव भयणीनो ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलू नाकात कित्याक देवाचें उतर आयज काल आयज आनी फाल्यां ते बदलोंक ना जेजू बदलोंक ना संवसार बदलला पूण जेजू बदलोंक ना ताचें उतर बदलोंक ना ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नोटसोडणी केल्या ती आमी आतां सजमणी मेवली आमकां देवाचें उतर आयकोपाचें आणि त्या उपरांत दुसऱ्या कानान सोडपाचे तेन्ना आमची मनाची नोटसोडणी जाता वय की ना आयज आमी आयल्या देवाचें उतर आयकोपाक अरे त्या भावान कितें सांगलें रे आमकां बरें सांगलें फाल्यां उठ्ठोकूच मागीर आमी न्हिदूच बरी त्या ब्रदरान कितें ते सिस्टर मारियान त्या हनीफाक सांगलां मातशें रिकॅप करपाक त्या बुधवार दीस पळोवया आतां सोड आतां आमच्या ह्या आतां सगळें फकत रातचें आमी त्या फुडल्या बुधवार दीस पळोवचें आतां तूं आतां म्हाका कांय सांगिनाका बाबा आमचे आतां आमचो रितीज जालो आनी सांगलेलें 8:30 पासून जाता म्हणून 9 जाली आमचें सगळें जेवणूय जावंक ना आनी ताणें आमकां इतलें सांगलें तें कांयच उरोंक ना आमच्या मनांत आनी कितें तुमी सांगता होय की ना आमच्या मनाची नोटसोडणी जावंक जाल्यार जेन्ना आमी तें उतर आयकता भायर थान भितर आतां आमी ताचेर नियाळ कोत्ता ताचेर आमी आतां कितें कोत्ता ताका विसरलो नवसारी नवसोडणी पयलो नियाळ उच्चारता पळय हांवूय विसरता उच्चारता त्याच्या उपरांत उतर पाळटा कित्याक तें पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान सांगता पवित्र आत्मा सदांच विश्वासी तो आमकां सदांच सांगतलो पूण आमी तें उतर सजमोंक जाय आनी जेन्ना तें उतर आमी पाळटा आतां त्या मनाची नोटसोडणी म्हणजे कितें
पयलीं आमी तें उतर नियाळटा, ताजे उपरांत आमी तें उचारता, तेजे उपरांत ताजेर तें पोत्तून पोत्तून आमच्या मनान दवरून तें आमी आतां मनाची नोटसोणणी करता. म्हणजे तेच बिटवीन फर्स्ट हियरिंग एंड सेकंड हियरिंग आमच्या मनाची नोटसोणणी जाता. पयलीं तें उतर आमी नियाळ करून ताजेर उचारून ताजेर पोत्तून पोत्तून नियाळ करून आनी तेजे उपरांत तें उतर फाडून आतां हे सेकंड हियरिंग आमकां पवित्र आत्मो भितरल्यान सांगता तेन्नाच आमकां सगळे फायदो जाता. देखून जेन्ना आमच्या बिल्डिंगाचे टँक आसत जाल्यार आमी फकत मागणे करून आमकां उदक घेवचें ना. आमकां गरज तें आमच्या बोटांनी तें टॅप उक्तें करपाक. तेच भाशेन ह्या मनाचें टॅप आमी उक्तें करूंक जाय, ह्या मनाची नोटसोणणी करूंक जाय. जे भितर आसा सगळें जेजून घडून हाडलां खुर्सार, जे आमी पावड दवरला आनी आमच्या आत्म्यान आसा ते आमी आमच्या मनाची नोटसोणणी करून ते टॅप उक्तें करून आमकां सगळो फायदो ह्या वेळार जाता. आनी तेन्नाच आमी चैतीवंत जिवीत जिवंक आमी पावता. Amen. 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 God. Praise God. Praise God. Argan Jesu. आर्गां तुका जेजू, वखाणणी तुका जेजू, वखाणी तुका आर्गां तुका जेजू. तर भाव भयणीनो, आयज हे उतर आयकोन आमी आयज या हे आमचे सेशन आयज बंद करूया. आनी कोण क्लोजिंग प्ले करूंक जाय जाल्यार तुमी क्लोजिंग प्ले करा प्लीज. Fatima Baba. हय. बापाचे पुताच्यान पळयता. आबा बापा, भोव मोगाच्या जेजू, मोगाळा पवित्र आत्म्या, तुका आर्गां, मोहिमा आनी दिनवास ह्या भोव मोलादीक दिसा पासत, ह्या घडये पासत तुवें आमकां जाय त्या बेसांनी बोल्ल्यांत म्हूण आमी तुका आर्गां दितात. बापा, तुजें उतर आयकूंक, ताची समजणी मेळूंक आमी एकटवल्या. ब्रदर विन्संटान तुज्या उतराची, तुज्या मोगाची आमकां बरी समजणी दिल्या. आतां आमी तुजें उतर घेवन आमी आमच्या मनाची नवसोरणी करूंक फावो. तुजें उतर आयकून तें आमी वाचून ताचेर आमी नियाळ करतले. तुजें उतर जेजूच्या नांवान आमी आमच्या काळजांत रिगून तोंडान आमी तें भावार्थान उच्चारतले आनी आमच्या दिसपटे जिवितान पाळटले. तुजी येवजण करूंक आमकां सदांच आयतीं कर. आबा बापा, सदांच तुज्या नांवाक ओनोत आनी मान मेळूं. आमेन. Amen. 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 Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus.